सुरुवात केल्या एक पांडुरंगाचें मंदिर आहा ताचे फाटल्यान एक ड्रेन काडपाची आहा, ड्रेन बांदपाची आसा फूल आनी हांगा फूल ड्रेन फाटल्यान रिटर्निंग काडून पेविंग करपाचें आहा. एक 4 लाखाचें काम तें आनी एक 4-4.5 लाखाचें काम हें अशें 2 कामाची सुरवात केली आसा. ताजे भायर आतां आमी GSIDCचे जे ओवरब्रिजाचो प्लॅन केला ताजे आज हांगा आतां सायट इन्स्पेक्शन आसा. GSIDCचो कन्सल्टंट थंय येवपाचो आसा आनी इंजिनियरी रेल्वेचे कोंकण रेल्वेचे इंजिनियर आहा तांकांय आपयल्यात. तातूंतल्यान एक पॅरलल ओवरब्रीज म्हणजे आतां जो ओवरब्रीज आहा ताजेर सामकी काही प्रॉब्लेम जाता, गाडयो क्रॉस करपाक जायना सदांच आनी तो कंडिशनूय ताजें तितलें बरें ना अशें म्हणटा. म्हणून ताजे खातीर एक सायडीक पॅरलल ओवरब्रीज बांदपाचो, तातूंतल्यान ट्राफिकाचो प्रश्न खूबसो आमकां रिलीफ मेळपाक शकतली. ताजोय आज कन्सल्टंट येतलो, तो आज डिसायड करतले. आनी रिंग रोडाचेर तेंय आज आमी फायनलायज करपाचें आसा. पण आमी GSIDCक रिक्वेस्ट केल्ली आनी GSIDCन नवो ओवरब्रीज बांदपाचें हांगा आतां कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या. आज कन्सल्टंटाची विजीट आहा. तातले मदीं कोंकण रेल्वे हांगा आपलो ट्रॅक मातसो वाडोवपाक सोदता. ताजे खातीर आज जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आनी म्हाका दिसता ओरिजिनली तांच्या GSIDCच्या प्लॅना प्रमाणे पयलीं ते ओवरब्रीज नवो बांदतले डायरेक्ट, म्हणजे मदीं आनी पिलर बी आसपाना. हांगा थंयच्यान डायरेक्ट त्या सायडीन क्रॉस करपाचें आनी तो जातकीर मागीर हो मोडून होय दुसरो करतलो. टोटली 6 लेन रोड करपाचो ओवरब्रीज करपाचो प्लॅन आहा. आनी मुखावेली 50 वर्सां हे प्रॉब्लेम हांगा आनी परते जावपाचें ना. ताजे खातीर आज आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलां. हे जातकीर परत तांचे बरोबर तांकां प्लॅन्स काड जाले, हाजे फूल प्लॅन ड्रॉइंग्स दाखय तुका. ते ड्रॉइंग्स घेवन GSIDCच्या कन्सल्टंटा बरोबर बसून वी वील डिस्कस अँड वी वील ट्राय टू रिजॉल्व द इशू. तांचे हांगा सेंट सेबॅस्टियन तांची सेमेट्री आहा, तांचे भायर थोडो जागो आसा, तांचे कोकोनट ट्रीज आहा. तांची रिक्वेस्ट आशिल्ली की आमचे दुर्गाक टच केले जाल्यार परते प्रॉब्लेम जाता, तांचे कोकोनट ट्री बी उडोवचे पडटा. तेंय तांकां सांगिल्लें आसा की तांचे पयली जागो आसा तो सोडून आनी मुखार घेवचो. तांचे हातूंत ते म्हणजे ते कोकोनट ट्रीज आहा ते सगळे सेव जाता. सध्या होल्ड करून दवर. सर ह्याचो एस्टिमेट कितलो आसतलो? अजून एस्टिमेट करूं ना. आजच कन्सल्टंट आयला बॉम्बेच्यान. इज मिस्टर श्रीकंडे कन्सल्टंट्स म्हणटा ते. दे आर गोईंग टू स्टडी अँड देन प्रिपेर द एस्टिमेट.